पर्रीकाराक सावड्डे आशिल्लो मान ताणें स्वता वगडायलो म्हणून मोगोचो सावड्डेचो उमेदवार दीपक पावसकार प्रचार सभेक उलयलो। पर्रीकार मुख्यमंत्री आसा मेरेन बरें आशिल्लें, तो रक्षा मंत्री जालो आनी सगळें बदल्लें म्हणून सुदीन सावड्डे उलयलो। पर्रीकाराले आपली जी एक ह्या सावड्डे मतदारसंघात 5 वर्स पयलीं तेका एक मानताले तो मान त्यांनी खंय तरी काबार केल्लो आसा। 2012 आमी युतीचे सरकार हाडले। आमकां दिशिल्लें भारतीय जनता पक्ष बरें काम करतलो आनी त्या खातीरच मगो पक्षान तांकां तेंको दिलो। जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकार आयिल्ले तो पर्यंत बरें आशिल्लें, पूण जेन्ना ते रक्षा मंत्री म्हणून गेले तांणी सगळ्यांक उडोवन उडयले आनी त्या खातीरच आज अशें डिसिजन घेतलें की ह्यांचे बरोबर रावन आमी अर्थ ना, आमकां योग्य मार्गान वचपाची आवश्यकता आसा आणि योग्य न्याय आम्ही लोकांक दिवपाक जाय। गोंयकारांक बीजेपीन एक एबल लीडर आणि स्टेबल सरकार दिला म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांग्यार सुभाष फळदेसायाच्या प्रचार सभेक उलयलो। गोंय खंय एकूच अशें राज्य जंय सरकार सगळ्यांत चड सोशल सेक्युरिटी स्किमी दिता। भाजपनं गोव्याला दिलं एबल लीडर आणि स्टेबल गव्हर्नमेंट। ज्या प्रकारच्या सोशल सिक्युरिटीच्या स्कीम तयार केल्या, मी तुम्हाला दाव्यानं सांगतो संपूर्ण देशामध्ये सर्वाधिक सोशल सिक्युरिटीच्या स्कीम जर कुठे चालत असतील तर त्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोव्यामध्ये या ठिकाणी चालतात। गेले ते तुम्ही कितलीशीच वर्षां 20, 25, 30, 40 वर्षां पयले ऐकून आमच्या या मतदारसंघात सरकारी नोकरदार कितले असले त्याच्या परस 3-4 पटींनी या एका 5 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर जाल्ले आसात। हे छाती टोकपणे हांव सांगपाक शकता। आम्ही उदरगत खंयची केली ना। फोणेचे सिवरेज सिस्टमीचे टेंडरांत खंय मोठे फ्रॉड जाला, ताची चवकशी जावंक जाय म्हणून फोणेचो काँग्रेस उमेदवार रवी मागता। फोणे मार्केट आनी कोटवाड्यार रवीच्या कॉर्नर मिटिंगेक रवीक खंय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा। फोणे खडपावनार रवी नायकाच्या कार्यकर्त्यांनी बायक रॅली काढली। ते सिवरेजीच्या टेंडरांत भितर मोठे फ्रॉड काम सारखे केले ना, स्कीम फेल जे आसा तेजी मोठी इन्क्वायरी करपाक जाय। ते फ्रॉड म्हणजे मोठे पैसे खाल्ले आसात, हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय। हांवें मागला तेजेर एक आनी क्रांती मैदानाची तिवूय इन्क्वायरी मागपाक जाय। तूं 15 वर्सां तुवें कितें केलें? ह्या 15 वर्सां तुवें मडकय कितें केलें? मडकय सगळें केलें तितलें हांवें केलां। कोणें कितें केलें सगळें हांवें केलां। धन लाएंगे और काला धन लाएंगे बाहर से और सबको 15 से 20 लाख देंगे। किसको मिला इधर? आज इतले आमचे फाटल्यान यूथ जे आसा सगळे ते यूथ आज जमलेले आसा, यूथ मोर्चा येता आनी युथा खातीर आमी काम करतले हे लोकांक तांकां गॅरंटी आसा। फाटली 5 वर्सां आपणे नावेली कमीत कमी 250 कोटीची कामां केल्यात म्हूण नावेलीचो अपक्ष उमेदवार आवेर्तान सांगता। आवेर्तानाच्यो नावेली मतदारांच्यो घरांनी गाठी भेटी घेवप चल्ल्या। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। नमस्कार।